म्हादय वादाचेर बेरेस्तारा सर्वोच्च न्यायालयात आशिल्ली सुनावणी रद्द जाल्या उपरांत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सरकाराचेर फोग काडलो। म्हादय विशीं तारीख पे तारीख पडपाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतूच जापसालदार आसा असो आरोप विजय सरदेसायान केलो। सरकार पक्षा कडल्यान म्हादयचें उदक डायवर्ट करपा खातीर कारस्थान जें चालू आसा हाका आनी व्हडलें प्रूफ गरज ना। दोन वस्तू पळयात, आज केस येवपाची आशिल्ली सुप्रीम कोर्टान, ही केस येतली काय कितें आनी आयली जाल्यार आमचे आदवोगाद अर्जंट हियरिंगाक मागतले काय कितें असो हांवें डावट काल एक ट्वीट घालून केल्लो। आज न्यूज आयल्या की ही केस आयलीच ना आनी एक तारीख पडली म्हणून। हाजो अर्थ कितें? तारीख पे तारीख जावन म्हादयक न्याय मेळना। जी म्हादय मुख्यमंत्री आपल्या आवय परस व्हडली म्हणटालो त्या म्हादयक न्याय दिवपाक हो डबल इंजिनाचो सरकार असमर्थ आसा, हांच्यान जायना, हें सिद्ध जाल्लें आहा। ते सायडीन कर्नाटकांत खानापुराक BJPच एक व्हडली पब्लीक मिटींग घेता, कितें करपाक? सेंटराक कॉंग्रेच्युलेट करपाक की म्हादयच्या प्रकल्पाक DPR परमीट केलो म्हणून। ही काल मिटींग घेतल्या आनी काल BJPन एक विक्टरी रॅली कशी थंय मिटींग एक सायडीन घेता, एक सायडीन आमचो मुखेलमंत्री पयर गोमंतकाक सांगता की उदक ऑलरेडी डायवर्ट जालें म्हणून, आनी ते सायडीन गोविंद कारजोल म्हणून जो वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर हा कर्नाटकाचो, ताणें म्हणलां 1 म्हयन्यान आमी हें काम सुरवात करतले म्हणून। हें सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड। आनी हातून आमकांय बी पार्टनर म्हळ्यार ओपोजिशन आमदारांकूय पार्टनर मुखेलमंत्री करूंक सोदतालो, आनी आमी ताजे बरोबर गेले ना म्हणून तांचे BJPचे ट्रोल जे आहात आनी हे चमचे जे आहात सोशल मिडियाचेर ते आमकां एटॅक करताले आनी खंयचे पक्षाक एटॅक करताले की बाबा तांणी सुरवात केल्लें म्हणून। आतां तुमच्या पक्षान एक सायडीन विक्टरी रॅली घेतल्या, दुसरे सायडीन तुमी हांगा पंचायती कडच्यान रिझोल्युशनां घेतात आनी सगळें कितें करपाक? कोर्टान वचपाक। जर कोर्टान केसूच येना हाजो अर्थ कितें? की म्हादयक न्याय मेळना, जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड। हें सामकें सिद्ध जाल्लें आहा आनी हें सगळें कट कारस्थानान मुखेलमंत्री मेन सुत्रधार आसा